लोकांचे आभारी व्यक्त करता. रामनवमी उत्सव येदो व्हडलो आसतना सुद्दां प्रत्येकाने आपल्या घरात किंवा फक्त देवळात काही लोक घेवनूच तेंच्यांनी रामनवमी उत्सव जो आसा हो मनयलो. सरकाराचे आयकॉन म्हणटा तशें रामनवमी उत्सव हो ल्हानपणांत मनयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचो आभारी आसा. आनी प्रभू रामचंद्राच्या कृपेन की गोंयांत आमकां कोविड-19च्या विरोधात लढपाक आजुनूय मोठी ताकद मेळची. आमचे 48 सॅम्पल्स जे पुण्याक गेल्ले ते सॅम्पल्स नेगेटीव येयले, खूब बरी गजाल आसा. 7 सॅम्पल्स जे आमी आमच्या लॅबान टेस्ट केल्ले तेय बी नेगेटीव येयले, त्या खातीर ती बरी गजाल आसा. आज आमचे 17 सॅम्पल्स आमच्या स्वताच्या लॅबान घेतले, तेजो पेंडींग आसा. 17 ते पेंडींग आसा. ताज्या भायर ते 46 उरल्या घेवपाचे. हय, हे जे आसा म्हणजे आमचे तबलिगी जमात तांकां क्वॉरंटायन केल्ल्याचे लिस्ट जे आसा, तबलिगी जमात तांचे जे मौलाना जे हांगासर आयले ते फोंड्या 9 जाण आयले, फातोर्डा 16 जाणांक हे केल्या, वास्को 13 जाणांक, ओल्ड गोवा 4 जाणांक आनी बिचोले 4 जाणांक. इनडायरेक्टली बिचोले, ओल्ड गोवा आनी फातोर्डा हांचो थोडोसो खंय तरी निजामुद्दीना कडेन लिंक लागता असो दिसता. भितरली एक बरी गजाल आसा की ह्या सगळ्यांची गोंयान येयल्ली ट्रॅवल हिस्ट्री ही 15 तारखेच्या पयलीं आसा. इतकेंच आसा. ऑल टुगेदर हे 46 आसात. ह्या 46 जाणांक ऑलरेडी आमी आमचे पुलीस PI आनी मेडिकल ऑफिसर हांच्या दोगांच्या हितूंतल्यान क्वॉरंटायन ऑलरेडी तांकां केल्या. आमचे सगळे PI अजुनूय उरलेल्यो खंयच्यो मशिदी आसात जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनीय बी आमच्या मुस्लीम भावांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. कारण हो प्रश्न देशाचो आसा, हो प्रश्न गोंयचो आसा, खंयच्या जातीचो धर्माचो ना. त्या खातीर अशे लोक जर कोण आयले आसत जे आपल्या मशिदींनी रावता आसत जाल्यार तेंच्यांनी स्वताहून फुडें येवन सांगचें. कारण शेवटी आमी आमची फॅमिली आनी गोंयाक त्रास करतले जाल्यार मशिदींनी रावपी. कारण आमी पळयलें की 9 जाण मशिदीन फाटले गेले 10-12 दीस रावताले, बट कोणीच सांगोंक ना. आमी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें. हे पुलिसांनी इन्क्वायरी करूंक वयच्या पेक्षा म्हाज्या सगळ्या मुस्लीम भावांक आव्हान करता हांव की तांच्यांनीय बी मोठ्या प्रमाणात फुडें येवन हे जर अशे कोण येवन रावल्या, मौलाना आसतले, बाकीचे कोण येवन रावले आसतले जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें, तेंच्यांनी कळोवचें, सरकाराक PIक कळोवचें. आनी जाल्यार हे म्हणजे त्या परिसरांत रावपी सगळ्या लोकांकूच त्रास करतले. ते आतां पर्यंत 46 जाण मेळ्ळ्या. अजुनूय कोण सांगून जो जर मेळूंक शकता आसा तांकां क्वॉरंटायन करतले. हेंचे रिपोर्ट्स फाल्यां घेतले वयतले. फाल्यां आनी परवा अशें म्हणून 2 दिसांनी आमकां हेंचे रिपोर्ट्स जे आसा हे करचे पडटले. त्या खातीर हांव सगळ्या लोकांक त्या बाबतींत परत एकदां सांगता की तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कोणी आसत जाल्यार कळप गरजेचें आसा. तिसरी गोश्ट हांव पळयता काही TV चॅनल्स जे आसा अननेसेसरी गोंयची बदनामी करता आसतना आमकां दिसता. एखादो दुसरो जर खंय तरी फोन लागोंक ना, हांव TV चॅनल म्हणटा आसतना ते मागीर नॅशनल चॅनलूय जावं शकता, पण एखादो दुसरो आमी हेल्पलायनीन बरयल्लो फोन जर लागोंक ना जाल्यार ते फोन अस्तित्वांत ना येवंक शकना. तो फोनाची फॉल्ट आसूं शकता. सोदून काडून एखाद्या दुसरेक जर तांती मेळोंक ना जाल्यार तुका तांती मेळोंक ना काय कितें हें विचारप योग्य न्हू म्हाका दिसता. आयज जर गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतले लोक खूब सुशेगाद आसा कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट. आमी जर पळोवपाक गेले सगळी ग्रॉसरी शॉप सगळी ओपन आसा. भाजी एक्सेस आयली. आज तर 253 ट्रक्स भाजयेचेच आयले. म्हणजे म्हाका आतां भंय जाला भाजी कुसत काय म्हणून. इतकी भाजी गोंयान आयल्या. इवन दो म्हणजे सगळें आतां शेवटी लोकांक जर ह्या घडीक चिकन खावपाचें जालें जाल्यार म्हाका दिसना. शेवटी बर्ड फ्लू जाल्लो आसा. ते चिकन तरी खावचें न्ही कोणी. चोरयांनी लोक चिकन हाडून विकपाक लागल्या. सरकारान चिकन बंद केला तुमच्या हेल्था खातीर, लोकांच्या हेल्था खातीर. सरकाराक लोकांच्या हेल्थाची काळजी आसा. पूण जो कोण चिकन हाडून हांगा विकता आसत जाल्यार तेजेर म्हाका दिसता लोकांनी स्वताहून खावचें न्ही. अशा पिरियडांत जेन्ना आमी बॅन करता काही गजाली आसत जाल्यार त्यो लोकांच्या बऱ्या खातीर. आमी पळयता की कितलेशेच व्हॉलेंटियर, पंच, सरपंच, आमदार आपल्या परीन काम करता. कदाचित एखाद्या दुसऱ्याच्या घरा कडेन पावूंक ना आसतलो. हांव अशें म्हणना 100% सगळ्यांच्या घरा कडेन पावतलो म्हणून, बट एखाद्या दुसऱ्याचें पावूंक ना म्हणून तेजेर टिका करचें न्ही. शेवटी ते लोकांची भायर सरूनय बी सेवा करता. त्या ती आमी हें समजपाक जाय की आतां आमच्या तेंकोनची ग्रॉसरी शॉप ओपन जाल्या पूण तरी भायर वचून हाडपाकूय कांय हरकत ना. बाकीचे व्हॉलेंटियर जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर भायर सरता जाल्यार तांकांय आमी खंय तरी एप्रिशिएट करप गरजेचें आसा. हांवें आयज मुद्दामून सगळे आमचे नंबर्स
हे आमी जितके हेल्पलायन दिवन दिल्या म्हाज्या ऑफिसांतल्यान हांवें सगळें चॅक केलें, सगळें चालू आसा. एका न्ही खंय तरी वेटिंगाचेर येता किंवा बाय डिफॉल्ट थोडो वेळ लागना, मागीर थोड्या वेळान लागता. हांवें वॉट्सॅप नंबर चॅक केलो जाल्यार तेजेर 8,355 मेसेजी आमी जो वॉट्सॅप नंबर दिला पळय न्ही तेजेर आतां पर्यंत आयला, आयज स्टील डेट. आनी तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो मेसेजी DHSाक ट्रान्सफर केल्या. ज्यो मेडिकल लोक दूदूय जाय जाल्यार वॉट्सॅपाचेर घालता, बट त्यो मेडिकल रिलेटेड आसत जाल्यार आमी ताका चॅक करतले किंवा ताका गरज आसा ती धाडटले. 104 ह्या नंबराचेर जवळपास 11,850 कॉल ही आतां पर्यंत आयल्या, वीच इज कोणी क्वॉरंटायन दवरलो, भायर भोंवता, कोण ते नवीन मनीस हांगा आयला, ह्यो सांगपा खातीर ही कॉल आयिल्ली आसा. म्हणजेच हेजो अर्थ ही जे आसा पळय न्हू हे सगळें काम करता. काल एक पॅरोलाचो विशय आयिल्लो, हांव मुद्दामून कळपा खातीर पॅरोल फॅसिलिटीज ही आमची कॅपेसिटी आसा 625, आमच्या कडेन कन्विक्टेड आसा 139 आनी अंडर ट्रायल आसा 410 म्हणजे 558. आमची कॅपेसिटी चड आसा आनी आमच्या कडेन इनमेट्स प्रिजनाची कॅपेसिटी 625 आसा आनी इनमेट्स आसा 558. ओके, ताज्या खातीर आमच्या जेणी कोणी एप्लाय केला पेरोल खातीर ताका आमी दिवपा खातीर परमीट केला. जो भायर आसा तो आजुनूय भायर आसा, ताका भितर अजून घेवंक ना. त्या ती थोडेशें कितें जालां म्हणजे सगळ्यांक पेरोलाचेर सोडलें काय कितें तसो विशय ना. ज्या ज्या जेलींनी तांकां म्हणजे कॅपेसिटीच्या भायर जे आसले थंय तेंच्यांनी थोडेशे प्रमाणात सोडलेले आसा. त्या खातीर तो एक काल विशय आयिल्लो मुद्दामून, त्या खातीर तो सांगलो हांवें. दुसरी गजाल, आज पंतप्रधानांचो व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग हे सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग जालें आनी एक 10 मुख्यमंत्र्यांक डायरेक्ट उलोवपाची पंतप्रधाना कडेन संद आशिल्ली. आमकां नाशिल्ली कारण आमचो नंबर, आमचो केसीस खूब कमी आसा आनी आमच्या त्या पर्संटेजीन वाडना. पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान पंतप्रधानान काही गोष्टी एडवायज केल्यो आनी राज्याच्या दृश्टीन त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. आमकां सर्वेलन्स इन द विलेज लेवल हें करप अत्यंत खूब गरजेचें आसा. त्यामुळे आमी सर्वेलन्स जे आसा हे हांवें ऑलरेडी हेल्थ सेक्रेटरीक सांगलां की एखादो फॉर्मेट डिसायड करून गांवांनी घरांनी म्हणजे कोणाक फ्लू आसा काय कितें, कोणाक थंडी आसा काय कितें, हेज्या फुडें सर्वे केलो वयतलो. कारण फुडले म्हयनोभर जो आसा हो ह्या दृश्टीन आमकां खूब म्हत्वाचो आसा. ती होय सर्वे जातलो म्हणजे अजून कम्युनिटीन अशा पद्दतीच्यो केसीस आसा काय कितें हे करपा खातीर आमचे वेगवेगळे हेल्थ वर्कर आसतलो, बाकीचे सगळे स्टाफ आसतले, सुपरवायझरी स्टाफ आसतले, हे सगळे जाण ताच्या खातीर काम करतले. माननीय पंतप्रधानाच्या म्हणणे डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल आसपाक जाय, डेडिकेटेड पॅथो लॅब आसपाक जाय. योगायोगान आमी राज्यांत कोवीड हॉस्पिटल आनी पॅथो लॅब ही सुरू केली. तिसरी गजाल, आमी ह्युमन रिसोर्स अपग्रेडेशन करपा खातीर म्हणजे आमचे पॅरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, आयुष डॉक्टर्स हांकां अपग्रेडेड नॉलेज अपग्रेडेशन करपा खातीर कोविडच्या बाबतींत तांकां नॉलेज दिवप आनी आमकां फुडलें युद्ध कशें लडप हेज्या खातीर तांकां इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हाज्या खातीर रिसोर्स अपग्रेडेशन जें आसा ह्युमन रिसोर्स हे ऑलरेडी आमी थोड्या दिसां भितर सुरू करतले. म्हणजे तांकां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान आसतलें, डायरेक्ट आसतलें, हे सगळें आमी ऑलरेडी सुरू करपाचें आसा. आमी क्लस्टर कंटेनमेंट म्हणजे ज्या एखाद्या विलेजीत, ज्या एखाद्या गांवांत हाज्या फुडें आतां टार्गेट जो आसा म्हणजे 14 तारखेक अजून डिसायड जावंक ना लॉकडावन सोंपतलो काय कितें तो. आनी एकदां व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर जातली. आमकां सजेशनूय मागयल्या प्रत्येक राज्यांतल्यान लॉकडावन जाल्यार फुडें स्थिती कशी आसची आनी कशा पद्दतीन फुडें वयचें. आमी आमच्या कडल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीन कळयतले की आमकां बॉर्डर्स ज्यो अजुनूय आमच्यो राज्याच्यो सिमा ज्यो आसा ह्यो सील करप म्हाका दिसता आनिकूय गरजेच्यो आसा. त्या दृश्टीन आमी आमची सजेशन्स जी आसा ती माननीय पंतप्रधानांक धाडून दितले. पण पर्टिक्युलरली एखाद्या विलेजीन जर 8, 10, 5, 6 केसीस मेळटा आसत जाल्यार त्या विलेजीच्यो सिमा ज्यो आसा ह्यो थंयसर आमी तांकां रेस्ट्रिक्ट करप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर तें कंप्लिटली क्लस्टर कंटेनमेंट करप हें गरजेचें अशें म्हटलेलें आसा. दुसरी गजाल खूब म्हत्वाची म्हणजे धर्मगुरू जे आसा, हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, क्रिश्चन आसतलो, हेंच्यांनी सगळ्या लोकांक आपल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या नुसार माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक जागे करप, कोरोना व्हायरसाच्या बद्दल सांगप, सगळ्यांनी एकत्र येवं नाकात, एकत्र येवन प्रार्थना करूं नाकात हें सांगप. कारण एकदां थोडे सरकाराचें आयकना, तांकां तांच्या धर्माच्याच गुरूंनी सांगचें पडटा, तेजी गरज आसा. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्री म्हणून प्रत्येक धर्माच्या गुरून हें सुरू करचें. ते जे सांप्रदायीक आसतले, जे आर्च बिशप आसतले, परत मौलाना आसतले,
आमच्यो सांप्रदायीक हांगासर ब्रह्मेशानंद स्वामी आसतले, अशें सगळ्यांनी प्रत्येकान जर सुरू करीत जाल्यार म्हाका दिसता ही मॅसेज सगळ्या जाती धर्मा पर्यंत जे आसा पळय न्हू ही पावपाची गरज आसा. कारण शेवटी इररिस्पेक्टीव कोरोना व्हायरस हो खंयच्या जातीक आनी धर्माक ना तर सगळ्यांक जावं शकता. काही जण रॉंग मॅसेज जी आसा ही पसरयता, तेज्या पासून सावध रावप काही लोकांनी गरजेचें आसा. त्या खातीर ही मॅसेज तेंच्यांनी व्हिडिओ मॅसेजींतल्यान सगळ्यांक दिवप हें केलें जाल्यार आमकां खूब हेल्प जातलो. काही NGO म्हाका दिसता अजुनूय फुडें येवन अशा पद्दतीचो प्रचार प्रसार लोकां मदीं करप आनी NGOनी काम करप, म्हणजे सर्वेलन्सा खातीर काम करप, बाकीच्या सगळ्याच्या बाबतींत काम करप हें गरजेचें आसा आनी तें सगळ्यांनी करचें अशें म्हाका दिसता. आमी तेज्या उपरांत टेस्टींग, आयसोलेशन, क्वॉरंटायन हे सगळें आमी ऑलरेडी राज्यांत ऑलरेडी सगळीं माननीय पंतप्रधानांनी सांगल्या ती सगळीं पावलां आमी ऑलरेडी आमच्या स्टेटींत आमी उचललेली आसा. आमकां मेन थींग म्हणजे इकॉनॉमीक रिवायवल टीम ह्या जाल्या उपरांत आतां 14 तारखेच्यान इकॉनॉमीक रिवायवल स्टेटींतलें कशें करप हाजे खातीर टीम काडपाची आसा. तांच्यांनी म्हटलां की त्या टिमींत सजेशन्स दिवचे. आमी आमची थोड्या दिसांनी हाजी टीम जी आसा ही टीम काडटले की तांच्यांनी सगळीं वेगवेगळी सजेशन्स आमकां दिवपा खातीर ही आमी तांकां सजेशन्स तेंच्या कडल्यान मागतले, सजेशन्स तेंच्यांनी दिवची अशें म्हटलेलें आसा. आमी आतां पर्यंत आयज जवळपास 403 ट्रक हे वेगवेगळे आयटम घेवन गोंयान आयज पर्यंत आयले. ओके, आमी कालचो स्टेटसा प्रमाणे जवळपास आयसोलेशन वार्डान अजुनूय 27 पेशंट आयसोलेशन वार्डान आसा. क्वॉरंटायन सेंटर मडगांव हांगासर 49 आसा. आमचे क्वॉरंटायन सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमचे 2 जाण आयसोलेशनान आसात. आमचे फोंडाच्या SDS हॉस्पिटलान 6 जाण आसात. ओल्ड गोवा रेजिडेन्सीन 17 जाण आसात. ESI हॉस्पिटल म्हणजे कोवीड हॉस्पिटलान 5 केसीस आसा आनी आमचे चिकाली हॉस्पिटलान 2 जाण आसा. मयीम रेजिडेन्सीन 17 जाण आसात जांकां आमी क्वॉरंटायन करून दवरलेले आसा आतां पर्यंत. आयज म्हाका दिसता आमचे आयुष मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ हांच्यांनी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी तांच्यांनी म्हणजे आयुर्वेदा इन इम्युनिटी बुस्टींग मेजर्स फॉर द सेल्फ केअर ड्युरींग द COVID-19 क्रायसीस हाज्या वेळार तांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्याच आसतल्यो. बट तरी सुद्दां बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणून हांव स्वता एक आयुर्वेदाचो प्रॅक्टिशनर, आयुर्वेदाचो ग्रॅज्युएट म्हणून म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी तें फॉलो करप. म्हणजे आयुर्वेदान दिनचर्या आनी ऋतुचर्या ही सांगलेली आसता. प्रत्येकाचो दिनक्रम कसो आसचो आनी प्रत्येक ऋतूंत आमी कितें आहार घेवचो हो खरें म्हणजे स्पेसिफीक सांगला. जाता जाल्यार प्रत्येकान आपली प्रकृती समजून घेवप. आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर योगायोगांत गोंयांत खूब आसात. प्रत्येकान जर आपली प्रकृती समजून घेतली आनी त्या प्रकृती प्रमाणे आपलो दिनचर्या जर दवरलो जाल्यार हाजे बाबतींत खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां स्वताक फायदो जावपाक शकता. आमची इम्युनिटी बूस्ट वाडपाक शकता. तितून करून काही तेंच्यांनी एक टोक तेंच्यांनी हायलायट्स केल्या त्या विशयाचेर. मुद्दमून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आयुष्याच्या सायटीचेर तेंच्यांनी काही विशय हायलायट केल्या विच इज एन डेली गरम उदक जें आसा ऑलमोस्ट तेंच्यांनी पिवपाक सगळ्यांनी गरम उदकूच वापरचें. कोल्ड उदक किंवा कोल्ड ड्रिंक्स ह्या दिसांनी पिवचे न्ही. कारण आमी जरी म्हणटा की गरमी वाडल्या आसत जाल्यार सुद्दां जेन्ना जेन्ना आमी पिता तेन्ना मोठ्या प्रमाणांत गरम उदक जें आसा पिवचें. डेली एटलिस्ट योगासन, प्राणायाम आनी मेडिटेशन हे तेंच्यांनी 30 मिनटां प्रॅक्टीस करचें इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड. जाती धर्म भेदभाव सायडीक दवरून स्वताच्या जिवा खातीर मेडिटेशन करप, योगा करप हो गरजेचो आसा. हो पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती धर्मा खातीर सांगूंक ना, सगळ्या खातीर सांगलेलो आसा. कारण सगळ्यांनी करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. ह्या सिजनान स्पेशली स्पायसीस ज्यो खावपा जाय, हळदी, जिरा, धनिया, लसूण ह्यो मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्या हितूर आसताच पण अजुनूय मोठ्या प्रमाणांत ह्या हितूर घेवच्यो अशें म्हटलां. इम्युनिटी प्रमोट करपा खातीर च्यवनप्राश जो आसा डेली च्यवनप्राश बऱ्या कंपनीचो च्यवनप्राश घेवचो. हर्बल टी किंवा तांच्यांनी दालचिनी मागीर काली मिरी, ब्लॅक पेपर, शुंठी, ताज्या उपरांत वेगवेगळे काडाज हे ऑलरेडी हांवें आमच्या डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस, आयुर्वेदीक कॉलेजीस आनी वेगवेगळे आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आसा हांकां ऑलरेडी हांवें आयजूच सांगलां की तेंच्यांनी पॅकिंग्स आनी विथ द मिनिमम रेट म्हणजे तेजी कॉस्ट एक्चुली मॅन्युफॅक्चरींग कॉस्ट जी कितें आसा हे खूब जाणां कडेन ते अवेलेबल आसात की तेंच्यांनी जाय जाल्यार FDA एप्रुवल सगळ्याकूच घेवपाक जाय अशी गरज ना की डायरेक्टली पॅक करून तेंच्यांनी हो काडा जो आसा
हो कार्डां लोकांक एवेलेबल करपाक करता मिनिमम रेट्स घेवन तेंच्यांनी लोकांक एवेलेबल करचो. आयुर्वेदीक कॉलेजीकूय हांवें ऑलरेडी म्हटलां की तांच्यांनी हो जर एवेलेबल करीत जाल्यार लोकांक मोठ्या प्रमाणात ह्या फुडल्या 3 म्हयन्या खातीर हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. तांच्यांनी परत नेझल एप्लिकेशन विथ कोकोनट ऑयल सिजमन ऑयल ज्यांनी नेझल एप्लिकेशन म्हटलां नस्य करप म्हणजे आयुर्वेदांत नस्य ही एक पंचकर्माच्या अंदर चिकित्साक सांगलेली आसा ते नस्य करपाक हरकत ना. ओके स्टीम इनहेलेशन म्हटलां वेगवेगळे तेच्यांनी पुदिना मिंट अजवायन हे वापरून स्टीम इनहेलेशन उदकांत घालून तेच्यांनी स्टीम इनहेलेशनूय घेवचें जेणे करून हेजो फायदो जो आसा हो वेगवेगळ्या म्हणजे इम्युनिटी बूस्ट जावपा खातीर ह्या गजालीचो फायदो जो आसता. इन शॉर्ट हांव सांगतलो की खूब जाण आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर्स एट प्रेझेंटूय बी गोंयांत प्रॅक्टीस करता. आयुर्वेदीक कॉलेज सुद्दां गोंयांत आसा. वेगवेगळ्यांनी कन्सल्टेशन घेवन जर कोणाक कन्सल्टेशन जाय आसत हेल्थ सर्विसीसानूय बी सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत आयुश्याचे डॉक्टर्स आसात. इवन दो होमिओपॅथीक डॉक्टरांक कन्सल्ट करून तांच्यांनी मेडिसिन्स घेवची पूण स्वता डायरेक्ट मेडिसिन्स कसलीच घेवची न्ही. आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक डॉक्टर्स हे प्रत्येक प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत आसात. आमी थोड्या दिसांनी म्हणजे तांचे ओपीडी सुरू जाल्या उपरांत तांचें कन्सल्टेशन घेवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन आपली इम्युनिटी बूस्ट करपा खातीर आयुष डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान कोविड-19 हाच्या विरोधात लडपा खातीर तेंच्यांनी सुरू केल्ल्या ह्या लढाईत म्हाका दिसता सगळ्या जाणांक हाचो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. बट योगा मेडिटेशन इज मस्ट सगळ्यांनी करचें अशें म्हाका दिसता. आनी अशा पद्दतीत आमी सगळे जाण म्हणजे मागोया की त्यो 46 केसीस त्यो जर नॅगेटीव आयल्यो जाल्यार वी आर इन सेफ झोन. कारण आतां परत हांव काल पर्यंत म्हणटालो की आमी सेफ झोनान 100% आसा. बट शेवटी तो निजामुद्दीन कडेन तेकलेले लोक जेन्ना हांगासर मेळ्ळे तेन्ना थोडेशे परत एकदां आमी डेंजरान गेले. कोणा खातीर गेले ते तुमकांय सगळ्यांक कळ्ळें आनी तें कळप गरजेचें आसा. गोंयच्या लोकांकूय कळपाक जाय की आमी परत एकदां जर अनसेफ झोनान वयता आसत जाल्यार हे 46 लोक त्या खातीर कोण खंयच्यान येता केन्ना येता हेजेर आजूबाजूच्या लोकांनी नदर दवरप गरजेचें आसा. हाज्या फुडें तरी दिसता म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी सावधगिरी बाळगची पडटली. आयजूय बी तुमकां जर गोंया भायल्या कोण येयल्लो दिसता आसत जाल्यार तुमी पर्सनली PIक फोन करात, हेल्थ ऑफिसराक फोन करात, आमच्या 104 फोन करात आनी सांगात तांकां क्वॉरंटायन जावनी गव्हर्मेंट क्वॉरंटायन सेंटरांनी घालुनी त्या लोकांनी मिक्स जावन उपयोग ना. आमी आतां गोंयांत सेफ आसा बट भायल्यान येयल्ल्या लोकां पासून आमकां परत एकदां कोरोनाचो ट्रान्समीट जावपाचो भंय जो आसा हो उरूं शकता म्हणून आमी काळजी घेवप गरजेचें आसा. थँक्यू. ज्या ना एखाद्या विलेजीन जर आमकां चड पेशंट मेळ्ळे पॉझिटीव जाल्यार ती विलेज ब्लॉक करप म्हटलेलें आसा. गोंयांत तशी स्थिती ना. गोंयचो जो लॅब आसा त्या लॅबान डेली 20 सॅम्पल टेस्ट करपाक मेळटा. आतां फास्ट ट्रॅक म्हणजे राती तांकां धरल्या बरोबर आसा. काल सॅम्पल काडले तेंची पयलीं काडची पडली न्हू तेंची आनी खंय नाजाल्यार तांकां परत आमकां पुण्याक धरची पडटली मरे. तेंच्यांनी थोडे दीस आतां 21 दीस लोकांक त्रासान उडयल्या तेंच्यांनी थोडे दीस रावपाक कितें जालें आनी खरें म्हणजे ह्या लोकांनी येवकूच जायनासलें गोंयांत. हे पयलीं येयल्या हे थोडे जाण गोंयांत हे 15 तारखेच्या पयलीं येयल्या थोडे 17 म्हणल्यार हेंचे डायरेक्ट कित्याक येयल्या ते चवकशी करची पडटली. ना ना तेच 17 नात तितून ते म्हाका दिसता थंय व्हरून दवरल्या ते 4च जाण आसात. बाकीच्यांक वेगवेगळे कडेन दवरल्या ते 17 ते वेगळ्या. हांवें आतां PI कडेन उरलेला रिपोर्ट घेतला त्या प्रमाणे ते 15 तारखेच्या पयलीं गोंयांत येयले ते तरी स्वता म्हणजे तेंचे थोड्यांच्यो टिकेट चेक केल्या. ऑल 46चे म्हाकाय मेळूंक ना. म्हाका आत्तां फिगर लास्ट जे वास्कोच्यान आयल्या पळय न्ही ते केन्ना ट्रॅव्हल केला तेजे म्हाकाय डेट्स मेळूंक ना. बट बिचोलेचे बी थोडे 15 तारखेच्या पयलीं आयल्या. सर्च सुरू आसा. सगळ्या वेळार सर्च करपाक लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आपले कोण येवन खंय मशिदीन बीन रावला तेंच्यांनी सांगूंक जाय येवन रावल्या म्हणून हांगासर ते गरज आसा सांगपाची. ते सांगना जाल्यार कशें कळटलें ते भितर लिपोवन रावता. कोणाची ते आतां सगळ्या जाणांक थंय रावता तांकां खबर आहा रे कोण ते. तेंची फॅमिली हांगा खंय आहा
ते येयले हितूंतल्यान नरे खंयच्यान तरी तेंच्यांनी लोकांच्या फॅमिलीक त्रासान उडयले हांगा. तो हेल्थ सर्वे करतले न्ही, तो गोवान हेल्थ सर्वे सर्वे गोवान आहा सर. हा आता हे पीपल 46 पीपल आसा पळय अदर तेच म्हणटा ते कोणाक मेळ्ळ्या पळय न्हू तांकां त्रास जालो न्ही आतां अननेसेसरी. हे कोणूच गोंयकार न्ही, म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे एकटोय गोंयकार न्ही, हे भायरसून येयल्ले आसा. हय 46 भायरसून येयले. ते कशें कळटलें आतां सगळे आयज तेंच्या कडेन हिस्ट्री घेता तेंच्यांनी सांगूंक जाय न्ही रे. अशें येवन जर रावतात आनी कोणाकूच जर कळना जाल्यार इट इज नॉट अ लॅप्स ऑन पुलीस. होम डिपार्टमेंट आतां हे कोरोना आसा म्हणून गोश्ट वेगळी, पूण कोरोना जर ना अशें येवन कोण तरी अरे गोंयांत प्रत्येकाची येयल्ल्याची चवकशी करिना न्ही तूं कित्याक येयला काय म्हणून. प्रत्येक ट्युरिस्टूय येता मरे गोंयांत. आमी कितें तेची चवकशी करता. हॉटेलांत रावता म्हणजे आतां कशें आसा अशे लोक रावता तो हॉटेलांत रावता म्हणून देंवतलो येवन खंय तरी आनी खंय रावतलो. मागीर तेच्या फाटल्यान एक मनीस सोडचो पडलो आमकां, जाल्यार पुलीस सोडचो पडलो. पुलीस सोडले जाल्यार परत म्हणटा तुमी पुलीस मारता म्हणटा मरे. आतां बंद केलें पुलिसांनी. आतां ते कितें आतां सगळ्यांक मरे रिस्क आहा तुजी म्हाजी सगळ्यांची रिस्क आहा. त्या ती सर्च वॉरंट आनी खंय म्हणून रावनाका. मेळटा थंय सोद म्हटलें हांवें. खंय मेळटा प्रत्येकाच्या घरान सुद्दां कोण मेळटा जाल्यार सोदपाक जाय ताका. त्या खातीर सांगता हांव कोणी घरान लिपोवन दवरला जाल्यार तेणी भायर काडपाक जाय. गोंयचो प्रश्न आसा हांगा जाती धर्माचो प्रश्न ना. कितें जाणा ह्या कोरोनाच्या संदर्भात सकाळच्यान सांज मेरेन वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान वेगवेगळे ऑर्डर्स येतात. जाला कशें आतां आयज ऑर्डर येयल्या शिक्षण खात्याची 10वी आनी 12वीच्या संदर्भात तेंच्यांनी कितें तरी एक ऑनलायन हें केलां मॉक टेस्ट आनी कितें तरी आतां त्याच्या संदर्भात कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन कितें तें नेमकें. आयक प्रत्येक डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे प्रत्येक डिपार्टमेंट आपल्या परीन जें काम करता ते सगळ्या पर्यंत पावयतलें आसा ती एकटीच कडल्यान वयची ना. त्या डिपार्टमेंटा कडेन वयतले. त्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑर्डर एड्युकेशन डिपार्टमेंटूच काडटले. पण आज एक्झॅक्टली हांव फायल म्हाजे कडेन आयल्या ती हांवें पळोवपाक पावूंक ना. तूं म्हणटा ती फायल हांव एकदां पळयता पयलीं कारण एड्युकेशन डिपार्टमेंटा म्हाका सांग हांवें फायल धाडून दी म्हटल्यार कारण हांवूय व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगान आशिल्लो दनपार मेरेन. तर ती फायल हांव पळोवपाक पावूंक ना. हांव चॅक करता. 9वी आनी 11वीची परीक्षा जी आसा ताजेर आमकां 9वी आनी 11वी ह्या परीक्षेचेर डिसिजन घेवपाक जाय. आनी 10वी आनी 12वीची 12वीचो फक्त एखादो दुसरोच पेपर कितें तरी उरलेलो आनी 10वीची कंप्लीट एक्झाम उरल्या. त्या खातीर तेजेर अजून डिसिजन जावंक ना. हेल्थ सर्वे जो म्हटला आमी हो गांवागांवांनी जो आसा पळय न्ही म्हणजे हो कोणाक थंडी आसा काय कितें कोणाक तशा पद्दतीचे सिमटम्स दिसता काय कितें हें करपा खातीर आमी करतले. खोकलो म्हणले तो आनी काडू नाका मास्क सकयल. पंतप्रधानाचे 24 तारखेचे जर भाशण परत आयकत जाल्यार ज्या पद्दतीची सिरियसनेस तेणी हे लॉकडाऊन करपाक ती दाखयली ती खंय तरी लूज पडटा काय कितें अशी एक परिस्थिती निर्माण जाल्या. आयज जे खरेंच पंतप्रधानाच्या भाशणा वयल्यान आनी त्याच्या नंतर तुम्ही केलेल्या आव्हानानुसार हांवें जेन्ना टायट केलें पळय न्हू रे तेन्ना तुमी सगळें टायट केलें म्हणपा लागले. घरात रावल्या त्यांचा पश्चाताप जावपाची परिस्थिती येयल्या. विशय काय कितें घरात रावल्या ते न्हू रे जेन्ना हांवें टायट केलें तेन्ना सगळे तुमी सोशल मिडियाचेर आनी कितें मिडियाचेर सामकें सीएमान इतके टायट केलें म्हणपा लागलें बाकीच्या राज्यांनी सगळें उगडें आहा आनी तुवें टायट कित्याक केलें काय म्हणून सगळें म्हाका विचारूंक लागलें. जे विचारतात तांकां मारूच आमी खरें टायट केला म्हणूनच तर म्हाका दिसता कंट्रोलान आसा. परिस्थिती अशी बरी आसा. नॉर्मल लायफ येत आहा की हे सोंपलें काय कितें आनी आतां आयज हांव परत सांगताय पळय आमी जेका प्रत्येकाक सांगला इवन दो आतां आमी पास सिस्टम सुद्दां जी काडल्या प्रत्येकान आपल्याक भायर वचूंक जाय जाल्यार ऑनलायन एप्लाय करपाचो पास घेवपाचो. कोण जर सपोज पेशंट आसा तेणी डायरेक्ट वचूं येता म्हटल्यार बऱ्याच जाणांचे म्हणणें आसलें आपूण आपल्याक डायलिसीस आसा तांकां कोण हाडयना. तेणी जर दाखयलें आपल्या डायलिसीसचें कार्ड आसा पुलीस हाडयना. बट अननेसेसरी जे भोंवपाक लागल्या तांकां परत सांगता पुलीस एक्ट जावपाक लागतले. आतां तांकां हाडयना म्हणजे तुमी थोड्यांनी फोटो घातले पुलीस मारता पुलीस उठाबश्यो काडूंक लायता बीन म्हणून. ओके खंय तरी पुलिसाक जर म्हणजे कडक करतले आसत जाल्यार पुलीस एक्ट जावपाक जाय. परत तसं इन्स्ट्रक्शन दितले पुलिसांक परत म्हाका दिवची पडटली आतां ही परिस्थिती पळयल्यार. तुमी जे सांगता पळय न्हू हे जर परिस्थिती पळय तूं म्हणटा जाल्यार घरान लावल्यार पश्चाताप जाता हे भायर भोंवता म्हणून. हांव परत सांगता तुमच्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता म्हणजे आमकां 14 तारीख पर्यंत आयज तारीख आसा 2 आनी 12 दीस उरले अजुनूय. त्या ती 12 दीस आमकां सगळ्या जाणांक संयम पाळप आपल्या घरान रावप. म्हाका खबर आहा घरान लोकांक थारो जायना बट तरी सुद्दां घरान रावप गरजेचें आसा. कोणीच कामा शिवाय भायर सरचें न्ही ही म्हजी परत एकदां सगळ्यांक विनंती आसा. जे 2,500 व्हॉलंटियर
इयर तांकां पास मेळ्ळा ते काम करतात त्याच्या बद्दल प्रश्न ना पूण तो पास तांकां फिरपाक मोकळो परमीट मेळ्ळा काय कितें तो पास जो आसा हो फक्त लोकांक खंय तरी सामान व्हरून दिवपाक ताजें मेडिसीन व्हरून दिवपा खातीर तो पास तांकां मोकळीक फिरपा खातीर न्हू. परत सांगता परत एकदां म्हाका तो पुलिसांक नाल्यार चॅक करपाक लावचो पडटलो नाल्यार बेश्टे जर मोकळीक फिरता आसत जाल्यार तो विड्रॉ करचो पडटलो. तुमच्या प्रयत्नासून आता जवळ जवळ प्रत्येकाच्या घरान फुडले 12 दीस तरी काडपाचे धान्य 12 दीस न्ही फुडल्या 15 दिसाच्या परस आता ते कडक कित्याक जायना म्हणटा लॉकडाऊन ते दीस कडक आसा नुस्तें मेळटा लोक नुस्त्याकाक धांवतात चिकन मेळटा लोक चिकनाक धांवतात आणि ते बर्ड फ्लू खातीर तुम्ही ऑर्डर काडली चिकन बॅन म्हणून रॉयल फूड चिकन सगळें मेळटा चिकन व्यवस्थित सोशल डिस्टन्सिंग करून चिकन व्हरतात. आमी चिकन बॅन केला. परत एकदा हांव चॅक करपाक लायता. आमी राज्यांत चिकन हाडूं नाका म्हणून सांगलां खंयच्यानूच. हांव परत एकदा चॅक करपाक लायता. आमी चिकन बॅन केलां आनी सगळ्या लोकांनी चिकन खावचें न्ही हें हांव सगळ्या लोकांक सांगता. तर लोकांक हें कळना जर आसत जाल्यार लोकांनी समजून घेवपा जाय. प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आसा ग्रोसरी वेजिटेबल प्रेझेंट सिच्युएशन एक्सेस वेजिटेबल आसा. ग्रॉसरी आयटम म्हाका दिसता सगळे उगडे जाले आयज खंयसरूच बंद ना. ओके सगळी इवन दो आतां मॉल आहा पळय न्हू तेंचो ग्रॉसरी सेक्शन ओपन करून दिवपाचें परमिशन म्हटलें बाकीचो मॉल उगडूं नाका पण काही जाणांक आनी परत दिसूं नाका तेजें ग्रॉसरी सेक्शन उगडें करचें हें ऑलरेडी सांगलां आमी. त्या ती खंयसरूच म्हाका दिसना कोणूच ग्रॉसरी कमी आसा कोणा कडेन अशें ना. सर तुमी जेन्ना म्हटलें की पीएमान तुमकां सजेशन विचारलें लॉकडावनाचेर कितें गोंयचें कितें आसा आतां आमी ऑलरेडी कशें आसा हें सजेशन हांव एकटो दिवचो ना. आमची पुराय टीम जी आसा ती तेजेर वर्किंग करता आनी ती सजेशन आमी धाडटले. सर तुमकां कितें दिसता इन फ्युचरान लॉकडावन वाडपाचो आसा दॅट डिपेंड्स म्हणजे PM जी कितें सेंट्रल गायडलायन आसतली तेज्या प्रमाणे. पण म्हाका अशें दिसता की आजुनूय राज्याच्यो सिमा आनीक थोडो तेंप तरी म्हणजे जनरल पब्लिका खातीर ह्यो बंद उरप गरजेचो. कारण आमच्या सायडीच्या राज्यांनी ओके महाराष्ट्र आसतलें कर्नाटक आसतलें जंयसर ज्या पद्दतीन पेशंट आनिकूय वाडत आसा त्या ती आनीक थोडे दीस आमच्याय लोकांनी खंयसर महाराष्ट्रान कर्नाटकान वयचें न्ही आनी थंयसरलो जर एखादो दुसरो मनीस सुद्दां येता आसत जाल्यार इन्फॉर्म करचें. आनीक थोडे दीस तरी राज्याच्यो सिमा ज्यो आसा ह्यो तश्योच बंद आसप गरजेचें आसा. सरकारान विचार आहा तशें वाडोवपाचें सेंट्रलाची गायडलायन येवची पडटली त्या अनुसारूच आमचे सजेशन्स आसतले तशें. फक्त एकूच विशय हांव सांगपाचो मुद्दा म्हणून उरलो सी फेरर्सच्या विशयाचेर काल हांवें जेन्ना पंतप्रधानाक बरयल्लें आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी हो इशू एड्रेस केलो. तांच्यांनी सांगलें की सगळे जितक्यो इंडियन एम्बसी भायल्या कंट्रीनी आसा त्यो सगळ्यो कॉर्डिनेशनान आसात. तेंचो आनी ज्यो युरोप कंट्रीन आसा स्वता पंतप्रधान ह्या इंडियन एम्बसी कडेन सगळ्यां कडेन उलयल्लो आसा. तांचें लिस्ट रेडी जाता. ओके केन्ना तरी तांकां थंयच्यान लिफ्ट करप प्रत्येक कंट्रींतल्यान तांकां लिफ्ट करप आनी देशांत हाडून क्वॉरंटायन करप हें तेंच्यांनी ऑलरेडी ठरयलां. पण आजून केन्ना हें डिसायड जावंक ना. हांवूय काल एका सी फेररा कडेन पर्सनली उलयल्या उपरांत तेणी विलिंगनेस दाखयल्या की एम्बसी आमची तेंच्या संपर्कांत आसा की तांचें म्हणणें काही जाण स्वता विलिंगली रेडी आसात की आमी एक्सपेन्सीस करून क्वॉरंटायन रावपाक. बट सरकारान ऑलरेडी तेंची वेवस्था ही वेगळ्या पद्दतीन खंयसरूच पब्लिकाक फॅमिलीक फुडलो एक म्हयनो तांकां क्वॉरंटायन दवरपाची सुद्दां सरकाराची तयारी आसा. तेंच्यो सगळ्यो टेस्ट करून घेवपाक तेंच्यांनी आज हो इशू मुद्दामून एड्रेस केलो. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 18,000 सुमार एप्रॉक्सिमेट एक भायर वेगवेगळ्या हेजेर आसात जे थोडेशे रिस्क हितून आसात. ते सी फेरराच्या विशयाचेर एक भयाचें वातावरण तयार जालां की जर हांव तुका परत सांगता तांकां जरी हाडले जाल्यार तांकां खंयसरूच म्हणजे कॉमन मनशा मदीं टच जो आसा हो तांचो आसचो ना. तांकां वेगळ्या पद्दतीन हे वेगळे कडेन क्वॉरंटायन केले वयतले. तेजी वेगळी वेवस्था जी आसा ही वेगळी वेवस्था केली वयतली. ना मेळचे ना एप्रॉक्सिमेट गोंयचे 7 काय 8 हजार अशें म्हणटात. सर जेन्ना म्हटलें की आतां 10th आनी 12th सायन्स आनी मॅथ्स पेपराची मॉक टेस्ट जातली ऑनलायन सो भुरग्यांनी कितें प्रिपरेशन करप ना हांव चॅक करता. फाल्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सान हो इशू एड्रेस करता. हांव फाल्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सान हो इशू एड्रेस करता. ओके कितें तें अरे राव पयलीं तेंचे म्हाका दिसता मरे हें करुया टेस्ट करुया आनी ती टेस्ट कितें येता ती पयलीं पळोवया मागीर तेंचें कितें करपाचें तें ठरवया. हय देवाच्या कृपेन तशें जावं. सांग
गोवा फाइट कोविड-19। आज रामनवमी के उत्सव पर मैं सभी को रामनवमी की शुभेच्छा देता हूं। और आज का जो रिपोर्ट है 48 सैंपल्स जो हमारे पुणे के लैब में थे, पूरे 48 सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं। 7 सैंपल्स जो हमारे लैब में जो के थे वो भी सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं। ऑल टुगेदर देयर आर द 17 सैंपल्स विच इज़ द रिपोर्ट अपने लैब में जो गोवा लैब में है वो पेंडिंग है। ऑल टुगेदर तालिबानी क्वारंटाइन जो किए हुए थे उनका अभी मुझे रिपोर्ट मिला है। उनके हिसाब से फोंडा में 9, फातोडा में 16, 13 वास्को, ओल्ड गोवा 4 और बिचोलिम 4, ऑल टुगेदर 47 तबलगी जमात के जो उनको क्वारंटाइन किए हुए हैं यहाँ पे 46 हैं। मुझे लगता है यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सभी हमने जो नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स और बाकी सब कुछ दिया है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ चैनल्स अननेसेसरी गोवा की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे भी विनती है कि जो एग्जैक्टली जो पिक्चर है गोवा में वही पिक्चर बाहर दिखाए। जैसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 104 दिया है वो सभी नंबर अच्छी तरह से चल रहे हैं। गोवा में बाकी सब कुछ माननीय पंतप्रधान के वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो कुछ आज हुआ, उन्होंने जो कुछ हमें एडवाइस किया उसके हिसाब से सभी कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू उनके गाइडेंस के हिसाब से हम सर्वेलेंस ऑफ द विलेजेस वो करने वाले हैं। डेडिकेटेड टू द कोविड हॉस्पिटल हमारे पास है। हमारे पैथो लैब फुल फंक्शनल है। ह्यूमन रिसोर्स अपग्रेडेशन करने का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। किसी क्लस्टर में हम एक जगह पे मिले तो उनको कंटेनमेंट करने के लिए वो विलेज लॉकडाउन करने की हमारी तैयारी है, लेकिन उसकी अभी तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ के जो धर्मगुरु हैं सभी धर्म के, मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी वो धर्मगुरु ने खुद का वीडियो निकाल के वो वीडियो पे मैसेज देना चाहिए कि इकट्ठा मत आ जाना, इकट्ठा आके कौन सी भी प्रार्थना सभा न करना, सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोविड-19 के फाइट में गोवा गवर्नमेंट का सहकार्य करें। कुछ लोग गवर्नमेंट क्या सुनता नहीं है, मुझे लगता है कम से कम धर्मगुरु की सुने और उसे धर्मगुरु के से अच्छी तरह से काम करें। जो NGO गोवा में बाकी वक्त काम करते रहते हैं तो उन्होंने अभी काम करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से जो काम हमें जो एडवाइस PM मोदी जी से मिला वो सभी एडवाइस हम अच्छी तरह से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन स्टेट को या पूरे सभी देश को आए हैं उनके हिसाब से दिनचर्या, ऋतुचर्या के हिसाब से काम किया तो मुझे लगता है डेफिनेटली उसका फ़ायदा सभी लोगों को हो जाएगा। ड्रिंकिंग ऑफ द वार्म वाटर, द योगा, आफ्टरवर्ड्स स्पाइसी हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन ये लेना बहुत ही आजकल हितकारक है। इम्यूनिटी प्रमोट करने के लिए च्यवनप्राश या हर्बल ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक प्रोसीजर, द नेजल एप्लीकेशंस या ऑयल पुलिंग थेरेपी, स्टीम इनहेलेशन, इस जैसे प्रोसीजर, कंसल्टेशन विद आयुर्वेदिक डॉक्टर, विद द कंसल्टेशन विद द होम्योपैथिक डॉक्टर्स सभी लोगों ने करें। गोवा में आयुर्वेदिक कॉलेज या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों के कंसल्टेशन से ये सब कुछ करें, यही मेरी सभी से विनती है। और जिस तरह से गोवा गवर्नमेंट ये कोविड-19 की तरफ से फाइट दे रहे हैं, सभी लोगों का सहकार्य अपेक्षित है। थैंक यू। निजामुद्दीन की गए थे ना सर 46 लोग, ये लोग गोवा से गए थे कि तो अदर स्टेट? नहीं, ये लोग अदर स्टेट से गोवा में आए हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिला है जो बाहर से यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए थे, क्या आए थे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिला है डिफरेंट पुलिस स्टेशन ने, 5 पुलिस स्टेशन ने ऑल टुगेदर 46 मिले। अभी भी सर्च जारी है, मुझे लगता है देखते हैं और भी कोई मिलता है तो। क्या लगता है कि आपको ये 46 लोगों का वजह से थोड़ा कुछ रिजल्ट आ सकता है, कैसा लग रहा है? पता नहीं मुझे अभी, उनका तो कुछ लोगों का निजामुद्दीन से ताल्लुकात हैं, मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया तो फिर देखते हैं। उनका रिपोर्ट्स कल होने वाला है, उनके ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड है, इधर वी आर इन अ सेफ जोन और नॉट। अरे ते कळपाक ते एका जाग्यार नासता, ते भोवाच आसता, कोण गुजरात केरळ हांगा करून आयला, कोण बेंगलोरच्यान आयला, ते आतां खंय तेंचे ओरिजिनल एड्रेस सोदचे पडटले। राव तेंचो फाल्यां पर्यंत तेंचो ओरिजिनल एड्रेसीस आयले न्ही रे, तेजे ओरिजिनल खंयच्यान तें सुद्दां कळोंक मुश्कील, ते आयले काय कळटलें। सर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ऑन तुका सांगला त्या प्रमाणे ते फोंड्या गेले, ते वास्को गेले, बिचोले गेले, ओल्ड गोवा गेले,
ओके हां आनी खंयसर फातोर्डा हां हय ओके फातोर्डा पावले हय फातोर्डाय गेला फातोर्डा 16 हां हय ओके आणि खंय फातोर्डा फोंड्या वास्को ओल्ड गोवा आनी बिचोले फातोर्डा सगळ्यांत चड आहा 16 आहात 16 गेले आणि बिचोले कितले गेले ते तबलगी त्या कितें ते कितें ते कितें तबलिगी तालिबानी दी नाल्यार ते तालिबान बीन म्हणत कोणी तबलगी बिचोले कितले गेले सर बिचोले बिचोले 4 ओल्ड गोवा 4 वास्को तशे 13 आहा ओके फोंड्या 9 आनी फातोर्डा 16 हे तबलगी जे आहा पळय न्हू रे तांकां सोदप गरजेचें अजून खंय आसा जाल्यार पळयता डिपेंड्स अपॉन देर रिपोर्ट तांच्या रिपोर्टाचेर So what about the present situation on medical as a report you suspected? कितें जालें Suspected कितले उरले अजून आणि तुका सांगलें 17 रिपोर्ट जे आयज गेल्या ते जे आमचे कडेन थोडेशे उरलेले ते आनी हे आतां 46 हे 46 जाले हे परत क्लियर जातले काल पर्यंत म्हणटाले आमी आतां इवन जो 17 गेल्या पळय न्हू ते रिस्क ना ते खंय तरी सेकंड फेजींतले बीन आशिल्ले तेंचे आमकां खबर आसा की ते पॉझिटिव्ह चड करून येवंक शकना पण आतां हे 46चे हांवूय सांगूं नको तेंचे खंय कनेक्शन कोणाचें आहा ते आतां हे 46 येयसर आमी थोडेशे डेंजरान परत आयल्या ओके ऐसा कुछ नोटिस भेज रहे सर ये 46 लोगों का ऐसा कुछ पहले उनके रिपोर्ट आने दो बाद में देखते हैं उनको कहाँ नोटिस भेजना और क्या करना है सर ये बिफोर कब आए थे लास्ट गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमी ऑलमोस्ट म्हणजे 70% गव्हर्मेंट सर्वंट वेगवेगळ्या कामांनी लायिल्ले आसा म्हणजे थोडे डिपार्टमेंटा म्हणजे कोविड-19च्या कामान जितके लोक आसा पळय न्ही रे त्या तितक्यांच्या कामान सगळ्या लायल्या अजून तशें कांय ना करता आमी पळय ऑलरेडी लायल्या मरे ते जावन मेळोंक जाय न्ही ते अरे ते आतां कशें आसा अजून पूर्ण देशांत शॉर्टेज आसा तयार जाल्या उपरांत मेळटले थँक्यू